नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर एक अशी गेस्ट आसात जांचो गोंयच्या राजकारणाचेर फाटल्या 3 दशकां परस चड प्रभाव आसा. आनी प्रभाव असो आसा की वेदर ही इज इन पॉवर ऑर ही इज आउट ऑफ पॉवर, ही इज नेवर आउट ऑफ न्यूज. सद्याक तर ताणें हेडलायन्सच केल्यात. ताजे फाटल्यान कारण कितें तें जाणून घेवया, तांच्या मनांतलें कितें तें जाणून घेवया आनी मुखार कितें तेंय जाणून घेवया. आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार चर्चिल बाब आलेवा. चर्चिल बाब, वेलकम. खासदार म्हणून चल मरे. खासदारय घालया. कितली तुके सगळी डेजिग्नेशन घालपाक गेल्यार मुगे एक 15 मिनटां डेजिग्नेशनच सांगपा वतली. सो एक सुरवात करता की तूं मन की बात बी आयकता हें म्हज्यान अशें चिंतून वचो. अशें कित्याक? पयलीं एक 6 म्हयन्या पयलीं कित्याक बाबा? तेंय बी तूं वचून कुर्तरी आयकता. मागीर म्हाका सामकोच धक्को बसलो आनी हांवें म्हणलें आतां इंटरव्यू करया म्हणून. सो तूं कुर्तरी पावलो तो कित्याक पावलो आनी ती बी मन की बात आयकुपाक कुर्तरी कित्याक पावलो? चय मन की बात कुट्टोरी बाब म्हणजे कुट्टोरी म्हणजे म्हाका न्हय न्हू, कुट्टोरी मुगलेंच. कुट्टोरी तुका खबर आहा एक टायमाचेर मरे चर्चिल मातशें ब्लेम घालपा लागले पॉलिटिक्स सांगितलें न्हू. खूब ब्लेमीचेर भितर येवन घातलो म्हाका इल्ले पाडी. आमी संपल पारीकारांत पासून घातलो म्हाका भितर. मागीर तो संवसार सोयच्याक म्हाका सांगलें कित्याक भासाभास जाली आनी म्हणलें आपल्याक चूक जाली तो आपल्या हें कर. तें कितें आसता पॉलिटिक्सान मरे अप एंड डावन आसता. आनी तुका सांगलां जेन्ना हांवें एक गोवोरमेंटान हांव पळय पॉलिटिक्सान भितर सरलां. पॉलिटिक्सान भितर सरले तेन्ना पयलोच हांवें MLA जाता आसतनाच एक कितें कारणाक लागून गोवोरमेंट देंवयलो. हय. आनी गोवोरमेंट येयलो तेन्ना म्हाका कडेन विचारलें प्रेसान, आरे काल तुवें तुगेलो वारका दासाक हाडलो मुखेलमंत्र्याक, चीफ गेस्ट आहलो हय. आनी गेस्ट ऑफ ऑनर लुजीन फादर आहलो. हय. आनी आज तूं तांकां देंवयता तेन्ना तांकां एक कितें सांगलें जाणा, इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी. हय. हो शब्द आतां शरद पवार पयर उजार करता. हय. नो परमनंट फ्रेंड्स, नो परमनंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स म्हणून. पण चर्चिल बाब, आतां तूं ज्या कुर्तरी गेलो थंयचो आमदार म्हळ्यार रेजिनाल्ड सद्याक BJP बरोबरच आसा. तुंय आमकां अशी एक चित्र दाखयता की तुंय BJP बरोबर आसा. मागीर ते कुर्तरी वचपा फाटलें कारण कितें? सो कुट्टोरी म्हगेलें न्हय न्हू. कुट्टोरी पळय म्हणटा थिंगा पळय जायतो पळय लोक आहा. चड करून दोतोर एर्नेस्ट पळय म्हणटा बरोबर. तो म्हजो एक सारको व्हडलो फ्रेंड दोतोर एर्नेस्ट, हय. तेजी फॅमिली. हय. आनी जायते जाणां नांव काडपा जाय, नांव सगळीं काडत जाल्यार पावचना, दीस बरोबर. पावचना. सामकें. कुट्टोरे म्हाका न्हय न्हू चोय. एक टायमाचेर म्हाका पळय पयलो जेलींत घातलो म्हाका. तेन्ना म्हाका मागीर दोग जाण भावांक पॉलिटिकली जेलींत घातले. तेन्ना जेन्ना रवी नायक आनी लुजीन आसतना आमी भायर सरले तेन्ना म्हाका आमचो एक गोवोरमेंट उडयलो तेन्ना बार्बोजाक दिश्कोले गेल्लो आनी बाय इलेक्शन येयलें. तेन्ना जेलींत घालून येतच हांवें म्हणलें हांव नुवें लोक हांव वळखता, नुवें म्हजो लोक, म्हाका कॅन्डिडेट जाय. कॅन्डिडेट कोण तयार ना रावपाक, आमी जेलींत येयले न्हू. पूण मुगेलें इश्ट पळय आहा राजाराव ग्रेसियस एडवोकेट. आमी दोतोर तूं बस रे, आपल्या पॉलिटिक्स ना दोतोर बस रे, हांव एलेक्ट करता तुका, तूं म्हजेर विस्वास दवर न्हू. हांवें राजाराव दवरलो तेन्ना न्हू. राजाराव दवरलो तेन्ना आनीक तेन्ना कोणूय नासलें कित्याक हांव जेलींत गेलो म्हणून. पूण म्हगेल्या हेजेर राजाराव एक आमदार जालो. तेन्ना उडयलो कोणाक? आंतोनी गांवकाराक. हय. खंयच्या तिकेटीचेर? काँग्रेस तिकेटीचेर. तेच गांवकाराक हांव कुट्टोरे घेवन गेलो. कित्याक घेवन गेलो? म्हाका त्या टायमाचेर मिस्टर साळजिनान म्हणलें हो बॉन्ड म्हण एक शिकोप कित्याक काय म्हणून. हय. तेन्ना ताका हांवें सांगलें तुका हांव शिकोप कितें म्हणटा दाखयतां. आतां हांवें कितें कितें म्हणटा तुका ताजेर येवया आमी. तें म्हणलें ताजेर येवया न्हू आमी. तेन्ना म्हणलें न्हू. हय. तेका लागून हांव कुट्टोर गेलो आनी गांवतून गांवकाराक हांवें थिंगा पण चर्चिल दवरलो. बाब, हांवें दवरलो. तुका हांवें दवरलो हय. आनीक एलेक्ट केलो सरनेचेर. सो म्हाका कितें आसा मुगेली सारकी आवड त्या लोकांची आहा म्हाका. ना कित्याक म्हणटा तुका हय. तें तुगेर तुजो लोकांचेर मोग आसा, लोकांचो तुजेर मोग आसा, सगळें बरें आहा. पण
बाणावले बसून कित्याक पळयलें ना तूं जेन्ना बाणावले- बाणावले बसून पळयना बाणावले पळय म्हणून मागीर तुगेले लोकांक चर्चिलाच्या मनात कितें तरी आसा अशें दिसपाक लागता. बाणावले पळय म्हणटा हय. मान की बात म्हणटा प्रोग्राम जालो ना न्हू आं. आनी हांव कितें करून दितलो मागीर कितें म्हाका बाणावले पळोवपा येना तर तो हांव कितें करून दितलो कोणाचें दितलो तुवें पळयलो तो सांग पळोवपाचो कितें कोण ती कोणी गायला कोणी गायला ना न्हू स्क्रीन बी तुवें घालपाचें. अरे बाबा म्हाका तर इनवायट केला थिंगा येवपाक हय जाल्यार आनी म्हाका आनी कितें घालपा जाय बरें हांव कित्याक विचारतो प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चनाचेर येवया अशें आमी बेश्टे भोंवता अशें सारकें तुवें सांगलें की तुगेलो पूत नेक्स्ट टायम बाणावलेसान कॉन्टेस्ट करतलो सारकें तुवें सांगलें नावेलीसान कॉन्टेस्ट करतले हय सगळ्याक दिसता की आतां चर्चिल खंयच्यान कॉन्टेस्ट करतलो कुडतरेच्यान. थंय सद्याक न्हू हांवें पळय तुका सांगलां हांव कॉन्टेस्ट जावपाचें चिंतलेलें ना एका एसेंब्लीक आनी एसेंब्लीक तरी म्हाका खाली कोण लोक आपयता वर्सान बाबा एक क्वेश्चन बस बसतलो मागीर तूं हयी म्हणटा नाही ना म्हणटा. म्हणाल ना आनी नायल ना हय बाकी खंय हय कोणें बस म्हळ्यार हय हांव लोक सांगत म्हाका बाबा तूं बस हिंगा तूं हयी म्हणना नाही म्हणना. हूंय म्हणजे कितें समजेल ना तूं आनी आतां तुवें सांगलें म्हाका तुगे क्वेश्चन तुगे हूंय होणें आनी लोक म्हाका म्हणटा म्हाका एक गजाल सांग जशील बाब तूं फाल्यां कुडतरी लोकांनी आपयले बसतलो हय यू रेडी हय कॉन्टेस्ट करपा रेडी. हय सो ही सुरवात कालची. ए ती तेका लागून सुरवात जाली ना हांव तुका सांगलां मरे जो पळय डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा हय आनीक आमचो तेंगे प्रेजिडेंट आहा कोण तो सदानंद तानवाडी हय हे दोगूय सॉफ्ट कॉर्नर सारके आनी सॉफ्ट एप्रोच लोकां मदें जेन्ना हांवें सदांच डॉक्टर प्रमोद सावंता पळय सपोर्ट केला तेजेर म्हाका सारकी तेंची आवड आनी तेंगेले जेन्ना हांवें चोयलें म्हळ्यार कितें आसता एक टायम मरे आमगे अशें आसता रोगता मरे आमगेलें एक हें आहा एक हें आसता एक म्हणजे म्हगेलें शाप काँग्रेस हय आनी म्हाका कळूंक लागना मुखार दिश्टीपणां हय हें मुगेलें ना मुगेल म्हण तें अशें जो कोण कितें बरें करता त्या टायमाचेर चर्चिलान कोणाचो छाप तसो मारून घेतलो ना. पूण तूं बीजेपीचो छाप उडून घेतलो अशें कोणा दिसलें नाशिल्लें. अरे चोय एक मरे चोर म्हण आसता चोर हय आमी ताका चोर म्हणटाय हय पूण तो बरो जाल्यार ताका आमी बरो म्हणपाक जाय न्हू चोर म्हणप ताका बरो जाल्यार आतां कोण बरो जालो बीजेपी बरी जाली काय प्रमोद हांव सावंत बरो तेच जालो. म्हणा हांव कोण बरो जालो म्हणा हांव एक एग्जांपल बीजेपी बरी जाली काय प्रमोद सावंत बरो जालो. हांव तुका एग्जांपल सांगता शेदना हांवें मन की बात प्रोग्राम चोवपाक म्हाका हांव एक टायमाची मिमिक्री करपी तेमचेर हय तेच विचारतालो म्हाका नेक्स्ट डे आशिल्लें. जावं मोदीजी जावं अमित शाहजी आमी करपी पूण जेन्ना तो बरें काम करता हांव ताका बरो म्हटलो वायट काम करता वायट म्हटलो जेन्ना आज पळय ताणें मोदीन पळय इंडियाक पळय पीस हाडला ताका लागून चड आवड म्हाका तेजी. तुका मोदीचें काम चड आवडटा काय प्रमोद सावंताचें काम चड हांवें आवडटा. तुका पयलें सांगलां प्रमोद सावंताचें काम आवडटा बरें फाटीं फुड्यान कांय पळोवप ना. कांय ना पळोवप बरें काम करता तो. हय प्रश्न कितें आहा आतां खूब जाणांनी म्हाका काल विचारलें बी कारण कांय जाणांक कळ्ळें की हांव इंटरव्यू घेवपा म्हणून ताणें म्हाका एक इंट्रस्टींग क्वेश्चन दिलो तो म्हज्याय तकल्या पयलीं लायलो नाशिल्लो. तो म्हणटा की प्रिंसिपल ओपोजिशन गोंया भितर काँग्रेसीचो सद्याक लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी मागीर घरांतलो लिडर ऑफ ओपोजिशन आसतना जेन्ना चर्चिल दुसऱ्या पक्षांतल्या मुख्यमंत्र्याची इतली वर्णन करता हे जस्टिफाय कशें करप काय म्हणून. चोय हांव पॉलिटिक्सान मरे आज पासून जाय तूं हांव मुगे घर करपाक पॉलिटिक्सान येवना आनी हांवें मुगे घर केलें ना पॉलिटिक्सान आनी म्हाका कोणें सांगचें मुगे बँक अकावंट सगळें चोपाता मुगेलें पॉलिटिक्सान म्हाका तरी घातला डॉक्टर विलीन ताका हांव गुरू म्हणटा. हय हांवें मुगे लायफ भर लोकांक सेवा दिल्या युरी करना लोकांची सेवा. म्हाका तेगेलें तूं मुकोड कांय इच्चा नाका तेगे तेकोन नो 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 सी तेगेलें तूं तेकोन इचार लिडर ऑफ ओपोजिशन तें तुम तेकोन इचारा तें तुमचो या म्हाका चोय मुगेले प्रॉब्लेम म्हणटा तें म्हाका तेमचेर म्हाका उलोवपाक नाका आनी तेमचेर म्हाका कांय सांगपाक हांव कित्याक विचारता यू आर अ व्हेरी व्हेरी सिनियर पॉलिटिशियन. तें तूं म्हणटा पूण तूं म्हणटा तें हांव म्हणटा मागीर फॅक्ट न्ही तो. तूं म्हणटा तें आयक पूण तूं पळय म्हाका म्हणटा तो तुगे ऑपोजिशन लिडर तो म्हणा हांव सिनियर पॉलिटिशियन म्हणून देखून तुका सांगता तेंचे खबर म्हाका कांय नाका. ना पूण कितें आहा तुजी ना 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 चोय जेन्ना तुवें तर रेस्पेक्ट दिलो म्हाका हांव तुका रेस्पेक्ट दिवपी दॅट इज माय हें सारको ओपिनियन.
तुझे वॉट इज युअर फ्रँक ओपिनियन युवीच्या परफॉर्मन्साचे फ्रँक ओपिनियन कितें म्हाका ते गेले तूं ते गेली म्हाका कडेन जाय आणाका म्हाका तेजेर कॉमेंट्स करपा नाका क्लियर. म्हाका जनरली चर्चिलान अरे केन्नाच बाबा. नो कमेंट्स म्हणिल्लें आयकलां आज फर्स्ट टायम ना आयकलां. म्हाका तेजेर म्हाका कॉमेंट्स नाका. हय कळ्ळें तुका. बरें आतां जर तूं ताजेर कमेंट नाका म्हणटा जाल्यार हय. काँग्रेसीचेर तरी येवया. आतां जनरली आमकां खबर आहा की चर्चिलाची इन्क्लिनेशन हें तशें नॉन बीजेपी इन्क्लिनेशन. हांव ताका फक्त काँग्रेस म्हणना कारण चर्चिल काँग्रेसीक आशिल्लो चर्चिल काँग्रेसीक नाशिल्लो चर्चिलान आपल्यो पार्टी केल्यो पार्टी फोडल्यो सगळें केलें. कितले पाटी पळय. कितल्योश्योच पार्टी फोडल्यो सरकार उडयली सरकार घडयली. हय आयचे घडयेक तुका अशें दिसता की बीजेपी सोडल्यार गोंयाक आनी कोणूच परत सरकार करपाक शकचो ना म्हणून चर्चिल आज ही भाशा उलयता. हांवें केन्ना म्हणलां हांव हांवें विचारता. केन्ना म्हणलां हय हांवें केन्ना म्हणलां थंय जेन्ना आज पर्यंत आज आनी एक 5 वर्सां 10 वर्सां 5 ते 10 वर्सां मुखार पळया बीजेपीच हें म्हाका दिसता. तुगे तूं जाणा लोकांक हे गेलो ओपिनियन इम्पॉर्टंट. मुगे ओपिनियन म्हाका दिसता तें सांगता न्हू तुका हांव हय 10 वर्सांनी पासून बीजेपीच कित्याक बरें काम केलें तेमी तेका लागून. एक गजाल आतां सावथाचेर या कारण चर्चिलाक आमी केन्ना एक कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतो काय तुगेलो बांदून दवरपाक शकना. सावथाच्या बाबतींत तूं आज ओपनली म्हणटा की बीजेपी सावथाचो सीट बिंदास्त जिखपाक शकता म्हणून. हय नॉर्थाचोय जिखपाक शकता बिंदास्त म्हणटा. दोनी. चर्चिल हो सीट जिखपाक बीजेपीक आदार करतलो. तुका आतां एक सांगू एक मनशा गेलें मरे सजेशन म्हणटा न्हू एक मनशाक दिसता तें हांव न्हू घार बसून रावपी मनीस न्हू तुका खबर आहा. हांव आतां एज केल्ली 73. म्हाका दिसा 3 पाटी तर म्हाका पणसून घार वच म्हणल्यार हांव येता 3 पाटी ही कॅपेसिटी मरे म्हाका देवान दिल्या जेजून दिली म्हाका हे एक्सपिरियन्स जावपाक. हांव आयज पळय भोंवता त्या प्रमाणे हांव भोंयलां दोनी आडेन भोंयलो. तूं म्हणशी हांव केदो खंय तुका तूं जाणा एक टायमाचेर हांवें हिंगा MP दवरलो नॉर्थाक. आरे वांच्याचेर MP नॉर्थान कितें करता रे म्हूण वयशांचो रोड येला. सो मुगेलें कितें आहा म्हाका एक क्वेश्चनाचे म्हणजे 3,000-4,000 रोड मुकोडे आहा तो लोक जेन्ना हांव पळय गेलां आतां सावथाक म्हाका जाय जाणां कितें आहा तेचेर तूं बस येता जाय बाबा हांवें म्हण डिसिजन गेलें ना कित्याक तूं गेलें ते पळय सांगता न्हू लोक बीजेपी म्हणून कांय कितें सांगपाचें तुका. मुगे सजेशन बीजेपी थिंगा ती काँग्रेस येना. तूं आदार करतलो बीजेपीक. मुगेलें हांव तुका सांगता कॅन्डिडेट तरी बरो आहा बीजेपीलो तेका शुअर मुगे सपोर्ट आसतलो. कॅन्डिडेट दोग तीग जाण जाय न्ही ते आतां तशें रिसीक म्हणटा ते. तुका खबर आहा ते कोण ते. हय आसता मुगे तुका काय म्हाका दिसना तांचे कडेन प्रॉब्लेम आहा असो. कोणा कडेन ते कॅन्डिडेट जे कोण प्रॉबेबल आसात तातूंतले कोणा बरोबर तुका प्रॉब्लेम आहा. म्हाका प्रॉब्लेम आसपाना मुगेलो तूं आदार करतलो बीजेपीक. मुगेलो कितें पळय आहा तो मुगेलो तेंको आसतलो. तुगेलो फूल तेंको बीजेपीक आसतलो. तेंको आसतलो मुगेलो आसतलो. हय. एक गजाल आरोप जाता तुजेर की सालसेत हो तसो काँग्रेसीचो सारको फोर्ट म्हणून वन मॅन हू कॅन ब्रीच दॅट फोर्ट एंड हू हॅज डन इट इन पास्ट इज चर्चिल आलेमांव. ह्या खेपेकय बी बीजेपीन आपल्याले गणितां बरी मांडल्यात. म्हणजे आज तांचे बरोबर सुदीनय आसा रवी आसा दिगंबरय आसा आनी आतां म्हाका कळटा प्रमाणे चर्चिलूय आसा. सो बरी गणितां मांडल्यात. पूण सालसेत फोडपाक चर्चिल जाय. हांव कित्याक फोडलो चर्चिल जाय सालसेत फोडपाक. कित्याक म्हाका फोडपा नाका Strategically. म्हाका फोडपा नाका चोय म्हाका कोणालें कांयच फोडपा नाका. म्हाका एकूच जाय जे लोकांक दिसता तो लोक वोट घालतलो तेजेर हांवें म्हणा दोनी सिटां बीजेपी जिखता म्हूण लोक उलयत तेजेर. हांव फोण एलेक्ट करपा तेसलें मुगे देना म्हणना. हय पूण तूं आदार करतलो तेका करतलो म्हणटा. मुगे चोय मुगे तरी कोण सांगलें म्हाका कोण चल जाल्यार कोणा वोट घालप म्हळ्यार सांगपी बीजेपी घाल म्हूण. तुमी क्लियर आहात. हय. सो इज चर्चिल सारको व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ बीजेपीज सालसेट स्ट्रॅटजी. हांव तें तूं म्हणटा म्हाका दिसता हांव एनालायज करता तुगे उतरां आयकून जेन्ना हांव एनालायज करता तेन्ना म्हाका अशें दिसता. मुकोडे एक सांगता तुका मुकोडे पॉलिटिक्स केन्ना दांपून ना. हांवें केन्ना पॉलिटिक्स दांपून केलें ना ओपन केलें ना पॉलिटिक्स सदांच तुमी चयला. हांव केन्ना क्रुकनेस कोना पॉलिटिक्सांत.
ओपन एक Frank. उलोवप एक उलोवप दुसरें करप दॅट इज नॉट माय म्हणजे हय. केन्ना असं ते लायफान आसा ना ते ना म्हगेलें ओपन पॉलिटिक्स बूक मी ओपन सदांच. हय. सो आयज जेन्ना हेजें तूं सांगता तेन्ना म्हाका एक प्रश्न जो इम्पॉर्टंट पडटा तो म्हळ्यार सद्याचो सावथ गोवाचो MP जाचेर हांवें तुका सांगिल्लें मागीर या म्हणून तुवें एकदां स्टेटमेंट काडटगीर आतां तुमगेली बरीच एकामेकाची फायरींग चालू आहा कळ्ळी तुजी आनी सार्दिनाची. चोय तुका दिसता हांवें मरे तूं म्हणटा की हेजेर सावथ गोवा MPन कांयच केलें ना म्हणून फाटलीं प्रभुपाद पांच वर्सां. हेजेर हांव तुका सांगता हांवें कितें म्हणलें तें तसो ना पयलेंच चोय हय. आनी तेजेर घेवपा नाका आसलें तो मरे आपल्या हातीचे कुराड मान घेता. आयक हांवें कितें म्हणलें हांव 2 पाटी म्हाका लोकांनी लोकसभा धाडा आनी जेन्ना हांव पयलीं बसता तेन्ना हेच काँग्रेस सांगपी अरे हो चर्चिल एदवार्ड फालेराचे बसवता एक रस्ते कोडले दिल्लीचे तूं नको हय. तें सो लोकांक खबर आसलें चर्चिल म्हणलो की तो लोकांनी म्हाका निवडून दिलो. हय तेन्ना म्हाका आमकां वर्साक 1 करोड मेळटालो. हांवें 1 करोडाचेर कितें काम केलें तें हांवें सांगलें. चोय पयलो 1 करोड मेळटा हांवें कितें केलो बाबा हांव बारशें गेलो. बारशें म्हणटा तूं पावलो आसतलो. खबर आहा बारशें तांकां एक हॉल ना. म्हाका याद आहा हॉल बांदूचो. तें हॉल ना तो लोक थिंगसोन लग्न करपाक वयता हय हिंगा तो खुशाल येयलो बाबाजीच्या. हांवें पयलीं थिंगा हॉल बांदलें. सार्दिनान हें कांय केलें ना काय म्हणटू. थिंगा हॉल बांदलें हांवें थिंगा हांवें बोरवेल दिली तेन्ना उदक नासलें थिंगा. हे भाशेन बरें हांवें म्हगेलें सगळें आयक सार्दिनान केलें ना म्हणटू. हांवें कितें म्हणलां हांवें सार्दिनान म्हणो ना हांवें कितें सांगलां आतां म्हणलें एक करोड मेळटा थिंगा 5 करोड मेळटा वर्साक हय म्हणो एका 5 वर्सांक कितें जालें 25 करोड जाले. आमी 2 पाटी येयलो हाय आमदार हे 50 करोडांचें खूंय काम केलां म्हाका दिश्टी पडना कितको जाय काय हांवें म्हणलां हांवें सार्दीन म्हणलां कोणें म्हणलां तेणें आपल्या कितें गेलें तो आसा न्ही MP थंय ताणें आपल्याचेर घेवचें पडलें तोच्या 2 पाटी MP तो म्हणटा मागीर बरें आहा म्हणटा मरे तो हय. म्हणटा तूं 2 फावटीचें म्हणटा. हांवें म्हणलां 2 पाटी 50 लाख तेंगे मेवले 50 करोड मेवले हेचेर कितें काम केलां म्हाका दिश्टी पडना म्हणून आतां विचारता तुका. सार्दीन म्हणलो हांवें सार्दीन म्हणलो बरं ताणें तुजेर कितें म्हणटा तें येवया. बट सार्दीन बाबाच्या फाटल्या 5 वर्साच्या परफॉर्मन्साक तूं कितले मार्क दिता धातले कितें आउट ऑफ 10 सार्दीन बाबाच्या फाटल्या 5 वर्साच्या परफॉर्मन्साक तूं कितले मार्क दिता. म्हज्यान मार्क तेका दिवपा जाय तूं कितें म्हज्यान मार्क दिवपा न्हय आनी हांवें तेजें नांव काडलां हांवें तेजें नांव काडलां तेणें वायट आसा सॅटिस्फॅक्टरी तेणें आपल्याक कितें मार्क्स पळय ते सांगले हांवें काय तेजें नांव काडलां. ताणें आपलें सांगलें म्हणटा तूं. हय हांवें काय तेजें नांव काडलां तूं म्हाका दाखय हांवें काडलां तेजें नांव. आज म्हाका सांग न्ही तागे परफॉर्मन्स बरें वायट सॅटिस्फॅक्टरी कितें इलेक्शनाक कोडो मरे बरें वायट तें ते तितली मेरेन राव इलेक्शन ते कोडो मरे तुका आतां वायट कितें तें कोडो मरे इलेक्शनाक कितलो तेगे लोकां मदीं एप्रोच आहा कितले मदीं आहा तें खबर कोडो मरे तुका. तूं सॅटिस्फायड ना. अरे हांवें तेजें खबर काडलां मरे हांवें सांगलां हांवें काडल्यारूय तूं आतां खबर काडपाक सोदना. हांवें सांगलां 2 पावटी देखून एलेक्ट जाले 5 करोड म्हळ्यार 50 करोड जाता तेजें काम कितें केलें म्हाका दिश्टी पडना अशें म्हणलें हांवें म्हणटा सार्दिनान म्हणलें आनी म्हणटा म्हाका दाखय म्हणजे हेजेर जो तर ताका दिसता म्हण केलें ना तें आपल्याचेर घेयलां. ताणें घेतलें आनी ताणें घेवन मागीर सांगलें की गोंया भितर जें कितलें राजकारणाक करप्शन आसा तें चर्चिला लागून हें जें डिफेक्शनाची कीड गोंयच्या राजकारणाक लागल्या ती चर्चिला लागून. तेका लागून हांवें सांगलें मरे पयलीं तरी BJP आज हाडली जाल्यार तेणें हाडली म्हणून ही BJP हाडली कोण रे BJP पयलीं गोवोरमेंट तेणें गेलो मरे. तो BJPची म्हणना तो करप्शनाचें आनी डिफेक्शनाचें 2000 तेणें केलो मरे पयलो हो सरकारू आनी तेच हाडल्यार तुगे करप्शना म्हणटा पुलीस स्कॅन्डल करपी मार्क्स तो मरे प्रूफ आहा मरे एक प्रूफ दाखय मरे खंय आहा म्हणून केस घालपा जाता न्हू करप्शन म्हणून प्रूफ दाखय मरे मुगेली डिफेक्शन. हय डिफेक्शन चोय केलें न्ही डिफेक्शन चोय तुका हांव सांगता आयक रे बाबा हांवें डिफेक्शन केलें पळय हांवें गोवोरमेंट उडयलें तें म्हजें ना म्हणपा जायना आतां हांव तुका सांगता तूं तरी एक घरां आहा आनी तूं तरी घरां बरपा ना तुवें दुसरें घर करचें पडटा तेका म्हणटा डिफेक्शन ओके. हांवें डिफेक्शन केलें गोवोरमेंट कितें उडयलें दीस माय कॅपेसिटी आय डन इट आनी हांवें दाखयलां कितें तें. तुका तातूंत वायट दिसना काय. म्हाका कांय वायट चलना कितें वायट चलना कितें बरें आहा तें करपाक केलें. तूं सार्दिनाचें डिफेक्शनाचें एलिगेशन मानून घेता करप्शनाचें म्हणटा तूं प्रूफ करून दाखय. अरे मार्क्स स्कॅन्डल म्हणटा व्हडलें करप्शन मरे पयलीं तेणें करून प्रूफ आहा मरे करप्शन खबर सांगनाका आनी सांगतो जाल्यार नाका म्हाका तें आनी चड वयर काडपा नाका. हय
काडो जाल्यार काब जावपाना. हय म्हाका सो डिफेक्शनाक तूं म्हणटा की आपल्याक कांयच प्रॉब्लेम ना. हांवें केलें न्हू कितें प्रूफ म्हाका आसतलें न्हू. हांवें गोवोरमेंट केलें, गोवोरमेंट रोयलें, गोवोरमेंट पट गोले. आतां तूं म्हाका सांग पारीकार हांग्या तूं हांवें हेका हाड मरे हेका आमी दिगांबराक हय आनी काँग्रेस कोण दिला पतो. हय गोवोरमेंट काँग्रेस केलें हें केलें सगलें केलें. जेन्ना हांवें पळय कितें गोवोरमेंट केलें कितें गोवोरमेंट वयलें तें तुका खबर आहा मरे. दिगंबराक ती म्हाका कॅपेसिटी देवा गेली. दिगंबराक हाडिल्लो हाजी आज चूक बी जाली अशी दिसता. म्हाका दिसना चूक जालो म्हणून. ना तो तेका हाडलो तो सेम तरी जावन गेलो. हय हय बरें जालें म्हणटा ताजें बरें कांय प्रॉब्लेम ना. काय ना. दुसरें आतां प्रश्न येता जिलो तूं हें सगळें उलयता बरें आहा पूण तूं अजून टीएमसी का. अरे बाबा हांव टीएमसी भितर गेलो हय म्हाका दिसता हांवें चूक केली म्हणून मुगेली. हांवें केली मुगे चूक हांव ना म्हणा. मुगे चुकीचेर म्हाका लोकांक पळय म्हाका मुगे बाणाली भांगरा लोक तो आमगेलो बाणाले लोकांनी म्हाका उडयलो. हांव केन्ना ना तेजेर केन्ना विरोध ना. कित्याक बाणाले लोक म्हणटा मुगे सारको काळजांतलो आनी तेमी म्हाका इलेक्ट केलो म्हणून आज हांव फर्स्ट कॅथलीकची मिनिस्टर जावन उरलें लायफांत. त्या लोकांक म्हणजे विसरपाक जायना. पूण जेन्ना तांकां दिसलें हांवें कितें चूक केली म्हणून आनी हांवें मानून गेलें हांव बरा सगळ्यात पळा कांयच म्हणलें. सो हांवें चूक केल्या हांवें मानून घेवपा जाय. फाटलीं 4 इलेक्शनां चर्चिल बाब तूं आतां बाणावलेच्या लोकांचेर गेलो म्हणून हांव मुद्दाम विचारता. फाटलीं 4 इलेक्शनां बाणावलेच्या लोकांनी आपलो आमदार चेंज केलो कंटिन्युअस चेंज केलो. तोय बी काँग्रेसीच्या सिंबलाचेर न्ही चेंज केलो. दिसता अशें आज थंय आम आदमी पार्टीचो आमदार आसा. दिसता तुमी वेगवेगळे पॉलिटिकल लिडर्सांनी डिसअपॉइंटेड पीपल ऑफ बाणावली. ना 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 कितें एक टायमाचेर ना आतां इतली change कित्याक करतात? लोक पळय म्हणटा हय तो एक वारो जो वार खंयच्यान बरो आहा त्या वाटेन लोक वेता. आयक एक टायमा गुड आसा तेन्ना हांव पॉलिटिक्सान ना. दोतोर विलीन म्हणलें तेन्ना काँग्रेस सारकी स्ट्रॉंग बाणाले हातो देवन दवरले जाल्यार काँग्रेस निवडून येता म्हणून. त्या टायमाचेर अवेर वोटर बाणावलेचो अवेर वोटर सारको. आयक आयक हय बाणावलीकारान तेन्ना तेका म्हणलें हातोर येना हिंगा तेन्ना लुतफेरां हाडलो MG हाली बरोबर. सो देखून तुका सांगता हांव अवेर वोटर सामको. आयक आयक लोक अवेर सारको. आनी लोकांक दिसलें चर्चिल नाका चर्चिला बसयलो ती पार्टी नाका बसयलो हांव हॅपी. हांवें केन्ना लोकांक कितें म्हणलां आज पासून ना जाप काडलें ना. तुमी गोंयाक आम आदमी पार्टीचो अकावंट ओपन केलो हांवें ओपन केलो ना लोकांनी ताका तूं रिस्पॉन्सिबल ना. ना हांव कित्याक रिस्पॉन्सिबल. कारण तूं म्हणटा आपल्याली चूक हांवें जाल्यो. चूक केली हांव त्या वाटेन गेलो चूक केली हय. पूण ती हांवें तांकां तो निवडून दी म्हणला न्हू. हांवें म्हणलां तांकां ती निवडून दी म्हणून. चर्चिल बाब आज गोंया भितर जी काँग्रेसीची परिस्थिती आहा तुका आनी ज्या तरेन पयलीं 10 जाण गेले मागीर 8 जाण गेले तुका दिसता की ओपोजिशनाची परिस्थिती BJPच्या अगेन्स्ट ही इतली बाबत जाल्या की मातशी तरी ओपोजिशन घटमूट आसपा जाय न्ही. मुगेल एक कितें जाता मरे काय तूं बरें जालें म्हणटा. मुगेल एक एक्सपिरियन्स जाता मरे थंय. हय जेन्ना तुका एक पयलीं एग्जाम्पल दिला. समज आतां तूं एक घरां रावता आनी हे घरांत तुगेलो इतले लोक आहा आनी तूं ते घरां बरपास जायना हय तूं त्या लोकांक घेवन घर सोडून दुसरे कडेन वयतना रे. दुसरी घराक सद्या ओवर क्रावडींग जालां. ते तेंगे डिसिजन ते म्हाका पण गेलें ना ओके. ओवर क्रावड जालें ते तेंगे डिसिजन तेंका बऱ्या पडलें ते गेले. कोणा कितें म्हणून आतां म्हाका एक गजाल मुद्दाम विचारपा जाय ती म्हळ्यार आज तूं परत म्हणटा की आपलो पूत बाणावले आपली धूव नावेली आनी चर्चिल इज ओपन टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम एनीवेर आपल्या आपयल्यार आपूण अजून कॉन्टेस्ट करता. लोकांक सांगल्यार बसता म्हणटा लोकांक सांगल्यार बसतलो म्हणटा. तुका दिसना हे सगळे फॅमिली राज परत स्टार्ट जातले. तूं अशें उलयता आनी मागीर हे सगळे परत सुरू जाता. तूं मरे म्हाका एक काम कर हांव कितें करूं. तूं म्हाका एकूच सांग हय सोनिया गांधी राहुल बुसाला हय तेय फॅमिली राहते BJP सदांच ते सांगतात डायनेस्टी म्हणटा ते. आयक रे जाला ओके राणी चेड बसला हय कितें जाता तें बरोबर. राणी चेड आनी राणी सून बसला कितें जाता. बाबूच्या बायल हय बाबूच्या चेडांत हें जालां कितें जाता. फकत चर्चिलाक हें जाता काय म्हणटा फॅमिली पॉलिटिक्स फकत चर्चिलाची कोण म्हणटा. तूं म्हाका म्हण मरे ना ना तांचे फॅमिली राज तुजे फॅमिली राज न्ही. आयक रे फॅमिली राज नाच आयक एक आसता कन्नाच हय लालू वळखता तूं लालू हय सामकें तेगे कितू जाय हाय हितू हय. नातोर पासून MLA हाय
चोय एक्की जाता मरे पॉलिटिक्स म्हणटा आतां मुगे 6 जाण भुरग्यां हय 4 जाण भुरग्यां पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट ना एकल्या होगत कितें जालां तेका फोर्सान म्हणजे म्हाका इलेक्शनाक पड म्हूण तें पिशें चोवपाक इलेक्शनाक बसलोलें पंचायतान तो लोक म्हूण म्हाका वोट घायल म्हूण वोट खंय गेलो आनी हो तें जिखलां तें पंचायताक पडटा आतां तेका पॉलिटिक्सान जालें म्हणजे पॉलिटिक्सान एकलें इंट्रस्ट आहा म्हणटा तें वलांकांनी मागीर साव्यो बरोबर जेन्ना एक कितें आसता हांव पॉलिटिशियन जर तेंक तरी पॉलिटिक्सान वचपाक जाय जाल्यार तें रायट न्हू तो रायट ना कोण म्हणना ना ना Right ना कोण म्हणटा. Right आसा. रायट हांव कित्याक म्हणा चोय जेन्ना एक सोशल काम करपाक मनशा तरी आवड आहा जाल्यार त्या मनशान आडोवपाचें न्ही ना न्हू लोकांनी ठरोवपाचें म्हणटा तूं. तें लोकांनी थारावपाचें तूं म्हणटा की तांकां आवड आसा तांणी करनी हय हांव मुगे 4 भुरग्यां ना ते आवड सगळे 2 जाण भुरग्यां हय तेंका जाय जाल्यार लोकांनी निवडा तो हाडपा ना लोक आनी तुगे एक आर्ग्युमेंट आसा की तुगे गोंयच्या बाकीच्या वाठारा भितर ज्यो फॅमिलीज आसात हय तांकां तर लोक निवडून दितात हय. मागीर फक्त चर्चिलाकच कित्याक विचारपाचें काय म्हणून तें सांगो हो आर्ग्युमेंट न्ही तुगेलो मुगे सरकोचे आर्ग्युमेंट हालीं चर्चिलाचेर दोड कितें तुमचेर म्हणजे तळ्यांक कितें आसता मरे हय नाटकाय म्हूण आसता हय कुनाटकाय तें उतर बरें न्हू कुनाटकाय देवा बरेक देवा बरें व्हडलें पातक तें तूं नाटक आयकूं नाका तें क्रॅब मेंटालिटी जाण न्हू क्रॅब मेंटालिटी सामकी. ते भाशेन हें नाटकायचें क्रॅब तो चड तेका सगळें देंवयता तें सांगपा तें जावपा जायना चर्चिल बाब फायनल हें मुगेलें आनी हांव विचारता म्हाका खबर आहा तूं हाजें कितें उत्तर दितलो तो तरी आसतना लोक म्हणटले की हांवें कित्याक विचारला काय म्हण तुका तुवें सांगलें की आपल्याचे आज कसलोच शिक्को ना आनी चर्चिलाच्या पॉलिटिकल ब्लडाक ग्रूप ना हय चर्चिलाचे पॉलिटिकल ग्रूप चर्चिल कितें दिसता तें करता म्हाका पॉलिटिकल ग्रूप म्हणटा हय तो जें पड कितें बरें जाता तें बरें लोकांक जाता करपाचें सो आतां फुडाराक चर्चिलाचें ब्लड जें आसा पॉलिटिकल ब्लड तें BJP पॉझिटीव बी जावपाचें आयक हय हांवें आजून भितर सरपाचें चिंतलो ना आनी कोणाक सांगलो ना हय बरोबर तें BJP सांगता आनी तेमी म्हाका आपयलें ना तेंय सांगतात आयक जेन्ना दिसता चर्चिला तर हाल्यार ते पाटे भितर सरतलो तुका पयलीं सांगतलो सगळ्यांक सांगतलो आनी ओपन जातलो हांचे भाशेन कोण भितरल्यांक तें तेश वचपाना ना हांवें कित्याक विचारलें चर्चिल ना ना बाब ओपन आयक हांव कित्याक सांगो तुका ओपन तें कळ्ळें म्हाका हांवें कित्याक विचारलें प्रेस घेवन भितर सरतलो बरोबर आं. हांव कित्याक विचारलें चर्चिल बाब हें फायनल मुगेलें 15 वर्सां पयलीं जर हांव चर्चिलाक होच प्रश्न विचारलो आशिल्लो चर्चिल म्हाका सांगलें BJP तुका पिशा लागला काय म्हूण म्हाका म्हणटा आशिल्लो हय. आज चर्चिल तशें म्हणना आज म्हणटा फाल्यां पळोवया हय कित्याक म्हणटा हय जेन्ना त्या टायमाचेर म्हाका BJP लायक जाय नासली हय आज जाता आज जात मग तेमी आतां दाखयलें न्हू हांव कितें प्रूफ करूं आजचोय हांव PW मिनिस्टर आशिल्लो हय ही आमची ही ब्रीज खंयची जुवारी. जुवारी ब्रीज 3,000 करोड सेक्शन गेले हय बांदपा सगळी तयार केली संपलोले पारिकारान आनी अलेक्सान ऑब्जेक्ट केलें की टोल घान आमकां ब्रीज नाका तूं बांद नाका ब्रीज हय. आमकां टोल नाका हय हांव वयर सेंट्रला गेलो सांगलें अशें ते टोल नाका म्हळ्यार टोल नाका जाल्यार पयशे कितें करून आमी वतूर करपाक काय म्हणून म्हाका परत धाडलो. तो परतून धाडलो हय सो हांवें ती बांदूं ना आतां तेमी बांदिल्ली मरे ती टोल नासतना चर्चिल आलोर कोणा रे चर्चिल बाब आलोर कोण आयक रे आलोर कोणाक आयक रे हांव कितें म्हणा आयक पॉयंट सारकोच गेलो वॉच पॉयंट न्हू तूं आज चोय मरे तें डिव्हलपमेंट केलो चोय मरे डिव्हलपमेंट केलो तो आतां हो केन्ना काँग्रेसीक जाल्लो चर्चिल बाब आज म्हाका तूं फर्स्ट टायम सांगता ओपनली सांगता मनाक आजातल्यान सांगता हय. फुडाराक जर वचपाचें जालें जाल्यार चर्चिलाचे ऑप्शन्स ओपन आसात ओपन हांव इतल्याचेर थांबता टायम सारको सोंपला म्हाका दिसता आमी चर्चिल बाबा बरोबर गजाली मारत रावले 2 वरां गजाली मारत रावतले पूण म्हजे कडेन इतलोच वेळ आशिल्लो तो सोंपता चर्चिल बाब आयले इतल्या मनमेकळेपणान सदांविशें उलयले प्लेजर टॉकिंग टू आनी हांव एकूच सांगता लोकांक सांगता म्हगेलें पॉलिटिक्स सदां ओपन हय हांवें कोणाक वायट केलें ना आनी कोणाक लिपोवन वायट कांय केलें नदरेन चोयलें ना आनी हांवें जे पळय सेवा केल्या लोकांची देवा शाचिलाचे दाखय, लिपय ना. आनी हांवें लास्ट टायम तुका 5 वर्सां पण हांवें कितलो डेव्हलपमेंट केला आमगे प्रमोद सावंत आसतना हय. तो थिंग दिश्टी पडटा चर्चिल बाब Yeah. प्लेजर टॉकिंग टू यू थँक यू व्हेरी मच देव बरें करूं